दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोगाच्या भाव भयणीनो, एका महिन्या पयले एक काजारी चेडू चली आमच्या थंय आयिल्ली मॅरेजीच्या ह्या कावन्सिलिंगाक. म्हाका मॅरेज कावन्सिलींग जाय म्हणाली आनी अपॉयंटमेंट काडून आयली. 2 वर्सांचो लव आसुल्लो, आमचें काजार जालां फादर. 2 वर्सांचो आमकां काजारा पयलें लव आसुल्लो आनी आमचें काजार बऱ्या तरेन गम्मातेन जालें आनी तांचे कुशीतावनी बरें जालें, आमच्या कुशीतावनी बरें जालें म्हणून. आनी बऱ्या तरेन आमचें काजार जालें वय. आनी म्हाका पयलें काजार जाल्या वेळार आमी मोगान आशिल्ल्या आमचें हें आतां काजार जावन 1 वर्स जालें. आनी पयलींचे बरी आतां पळयता म्हणजे तो तिगे पयस गेल्ल्या बरी जाता. म्हजो तितलो मोग करता म्हण म्हाका बोगाना म्हणाली. म्हाका तो मोग ताचे थंय उणो जाल्ल्या बरी म्हाका दिसून येता. आनी म्हाका तो सड्डे एटेन्शन दिना म्हणून बरें जाता. म्हाका फुल्ल एटेन्शन म्हाका गामान दिना तो. हांव उलयतना कांय सांगयतना कैंगीत असो मांडो आसल्या बरी आनी फोणारच बसता, मॅसेजी धाडटा आनी चड हांव फोणार कोणाकडेन उलोवन आसता. म्हाका इल्लें ताचें एटेन्शन उणें जालां, म्हाका गामान दिना. खरें हांव म्हज्या काळजांतलें शॅर करया म्हळ्यार तो ताची बोगणां आनी पुराय पयलें म्हजे कडेन वस्तू शॅर करतालो. ताच्या कुटुंबाचें आनी कालें म्हळ्यार सूख संतोशाचें कालें ताच्या कुटुंबांत घडिता आसा जाल्यार वय तशें ताच्या भयणीक काजार करून दिल्या भयणी कडेन ताच्या जावेच्या भुरग्यांक कोणागेर काराजार आशिल्लें बरो नवरो मेळ्ळा पुरो शॅर करतालो म्हजे लागीं, बरो करून शॅर करतालो. आतां ह्या दिसांनी कालिंगी शॅर केल्लें म्हाका दिसून येना फादर. ताची फिलिंगां म्हजे कडेन बोगणां म्हजे लागीं शॅर करना, म्हजे लागीं वांटून घेना. ताका ऑफिसान कालें जालें जाल्यार म्हजे कडेन सांगतलो. आतां कांय शॅर करिना फादर, कांय सांगना म्हजे कडेन. फ्रेंड्सां मदें कालें चडून जालें जाल्यार कितें बरें फाल्यां आसा जाल्यार म्हजे कडेन सांगतलो. आतां कांय शॅर करना फादर तो, आतां कांय शॅर करिना. देखून घरांत तो चड उलयल्या क्षणां ताका इरिटेशन जाता, राग जाता. तो कांय गालोटो करिना पूण तोंड ताचें तांबडें म्हणटा ताका नापसंद करता तो. खालें हांवें सांगचें बरी ना, म्हाका थोडें सांगया म्हूण जाता फादर. पूण सांगल्या तक्षणां ताका तें लायक जायनातल्या बरी म्हाका बगता घरांत. आनी उलयल्यार ताका तो राग येता म्हूण म्हाका बगता. राग येयल्या बरी दाखयता, कांय दाखयना. पयलीं खरो विशय येतालो, तोय मेतेर जातालो, आसतालो आनी एक्सप्रेशन करतालो. आतां कांय एक्सप्रेशन, आतां इरिटेशन जाल्ल्या बरी करता तशें म्हणून. कोणा कडेन उलोवं ना जाल्यार बरी म्हाका बगता. म्हाका तो क्लोज ना म्हूण बगता फादर. तिके रूड फोरटू जाला, मस्त रूड दीस येता रूड जाता. आतां पयलें जाल्यार हांव ग्लास दवरून हाडलें, ग्लास दवरून हांवें म्हूण सांगतालो. स्पून दवरनासल्यार स्पून दवरना म्हूण सांगता. आतां रागान सांगना, राग येता ताका, राग रूड दाखयता. उठोन येता, ग्लासान मेजां मारता आनी दवरता. वय पयलींच्या बरी तो ना फादर. म्हाका मस्त निग्लेक्ट करता. एक कोणशाक हांवें वचपाचें म्हणल्यार बरी करता, निग्लेक्ट करता म्हाका मोल नासल्यार म्हाका निग्लेक्टच करता. निग्लेक्ट केलें म्हळ्यार म्हाका पसंद करिना तो. म्हाका आसून नासल्यार बरीच करता तो. हांव घरांत आल्यार ताका एकच, नासल्यार एकच म्हणल्यार बरी करता वय. आनी कालिंगी ताच्या घरचें बरें पालें पळय इतलें बरें सांगून रावलो. आतां कांय ना. आमी लवली जावन आसलें बाजार, लवली आसुल्लो तो, व्हेरी लवली वॉज. मरे मस्त मोग आसो. आतां एकदम लव सोडलां, आतां रूड जाला म्हणालो. तशें तें थोड्या तेंपा पयलें हाच्याक ह्या घडी ताच्याक पयलें एकलो काजारी चलो आयिल्लो, काजारी दादलो चलो. तोय म्हणलो हांवें 3 वर्सां मोग केला ताचो, मोग करून काजार जाल्लें म्हूण. तूं सेरी केली, अरेंज मॅरेज की लव मॅरेज फादर. 3 वर्सांचो लव आमचो. अरेंज मॅरेज म्हणलो तो. अरेंज मॅरेज जाल्लें आमचें. आनी तें सांगलें की आयकना फादर. तें आतां दीस येता हांवें सांगतना ताका चिडटा, राग येता ताका. पयलीं आमचो कितल्या मोगान आलें फादर हांव. म्हाका हांवें कळलें आशयल्लें प्रताचे तेगे पळोवन हांव जाल्लो फादर. आनी म्हाका तें जाय म्हणून हांव जालां फादर. आतां तें म्हाका सांगलें की आयकना सांगलें कांय आयकना. कालें करचें म्हूण कळना. ताचेंच करता. तें बरें आसलें केल्यार हांव कांय एप्रिशिएट करना, मस्त एप्रिशिएट करता फादर. म्हाका जाय आमी कांय बरें जायलें कुटुंबा बांदून हाडचें ताका जाल्यार बरीच करता, ताचेंच करता. म्हाका पयलें क्लोज जाल्यार बरी, तें म्हाका इतलें क्लोज जाल्यार बरी बगतालें फादर. क्लोज ना म्हणजे हांव पयस केल्यार बरी करता. ताच्या फॅमिलीचें एटॅचमेंट चड जालां फादर, ताच्या कुटुंबाचें. ताचो अंकल, ताची आंटी आनी ताचें कुटुंब, ताची फॅमिली, तांकां एटॅचमेंट चड जालां. म्हाका डिटॅचमेंट जालां. डिटॅचमेंट म्हणजे म्हाका सोडलां, म्हणजे हांव लूज जालां, तिशीन गेलां.
तांकां एटॅच जालां, तांकां लागलां, चिटकोन रावलां. देखून म्हाका डिटॅच जालां. डिटॅच म्हणजे हांव पयस गेलां, सुटलां. म्हणजे हांव सुटला बरी डिटॅच जाल्यार बरता, तांकां एटॅच. म्हाका डिटॅच, तांकां एटॅच जाल्यार बरता, तांकां क्लोज आसल्यार बरी वता. वय ताका ताचे क्लोज, ताची आंटी, ताचो अंकल, ताची आंटी, तांकां फोणां कर, तांचे कडेन वरां घातल्या उलोवन तांचे कडेन जॉली आसल्यार जालें ताका. म्हजें कांय पडोवन वचोना. म्हणजे हांव पयस गेल्यार जाता. म्हजे वटू कांय म्हजे लागीं शॅर करिना फादर. कालें जाता, कालें उलयता घंटा घातल्यार म्हणजे एक चूर म्हाका सांगाना. हांवें कालें कितें विशय कालें म्हणून विचारलो, ताका तक्षण राग येता, इरिटेशन जाता, तांबड्यान जाता, थाळो काडटा आनी पुरा. म्हाका घरांत कांय मोल ना, चिल्लार जावन गेलां. एका परण्या वाणांक आमी कांय मोल दिना, तिकेच तुटल्यासान कान उडयता. तशें करून म्हाका कांय मोल ना, कांय मोल ना. भांगाराक मोल आहा पूण वाणांक मोल ना. जडच्या सारोणीक पांय पुसच्या मॅट आसा तें पांय पुसचे ते वस्तू आहा पळय, ताका बाणशिऱ्याक कांय मोल ना. तशें जावन गेल्या म्हजी गत. हांव अशें जाता म्हूण चिंतूना फादर. म्हाका चुरी गामान दिना. तूं जेव लागी, तूं बुके लागी, या कामा कडेन कितें म्हणलें कांय गामान दिना फादर. म्हाका ऑफिसांत टेंशन आसा, इतलें कामाचें, इतलें काम चड जालां. म्हाका इल्लेशें सांबाळी चड जाला पूण कठीण काम जालां. म्हाका सोडया म्हूण जाता. थोडे फावटी जेवंक जायना, जेवंक रुचाना. इतलें काम, इतलें जाता फादर. देखून हें काली कतें जालें तुका, कित्याक तूं न्हिदनाय, तुका न्हिदनाय, उठताय बसताय आनी कालें करताय, हें कांय गामान ना. ताचेंतल्यान गेलें, न्हिदलें आनी सकाळीं उठलें आनी ताचें पळयलें गेलें. तूं जेव काम म्हणलें कांय ताका पडोवन वचना फादर. केला की हांव ऑफिसांत इतल्या बुकेन येता, हांव कांय ना पयशे उरोवचे खातीर. ताका म्हाकाय बरो सांबाळ, ताकाय आसा बरो सांबाळ. मगो इतलो सांबाळ आमी ताका गोत्ता आसा हांव खंय घाला ते पळय. दोगांय जॉयंट एकावंटाचेर येता, जॉयंट एकावंटाचेर घर काणयलां, जॉयंट एकावंटाचेर आस्त काणयल्या आनी पुरा दिता. म्हाका तें ख्यार्त करिना, गामांत दिना, एक चूर टायम म्हाका दिना. म्हाका तशें मस्तू टेंशन जालां. कालें म्हणजे हांव तें पयस येता म्हूण म्हाका बगता, कालें करचें म्हूण कळना म्हूण. काजारी जिणेंत इतलें लव मॅरेज जावन, इतल्या मोगान हिसून काण वर्सां घातल्यान सांगाता आसून, इतलो मोग केल्लो मोगान आसून आतां एकच कडेन काजाराच्या जिणेंत, ह्या नमणेच्या काजार जिणेंत झगडन जाता. ह्या झगड्याक मूळ कितें मोगाच्यान, खंयच्या मुळांतल्यान? वॉट इज द सोर्स ऑफ दीस फायट इन द फॅमिली, फायट एमंग द कपल्स, फायट एमंग द कपलांक कित्याक फायट करतात, कित्याक खंय थावन आयल्या काजार जिणेंत? ह्या झगड्याक मूळ कारण कितें? मेन एक मूळ कारण मोगाच्यान, एक मूळ कारण ह्या आमी जाणा जाय जे मलगड्यांनी आनी सकड्यांनी आमी आनी तांकां कुमोग करीचे आमी. हर एकाक मूळ कारण, हर एकल्याच्या फायटींग करतना, मस्त फायटींग झगड्यान जाता, काजारा जिणेंत झगड्यान जाता. लव मॅरेज इतली तिंत मोगार पडली, तिंत मोगान वाडून आयली. तो मोग बरो न्ही जालो. आमी मोगान चड जाताना मोग सोडून येजे. कामांत बँकांत पयशे चड दवरता, बँकांत पयशे चड येतात. तशें लागीं आसून काजार जाल्या उपरांत मोग वाडोवन जायात. पूण मोगाच्या बदला फायटींग सुरू जालां. हें फायट खंय थावन आयलें? मूळ एका कारण मोगाच्यान. हें मूळ एक कारण आमी सोदून काडचें आनी तांकां कुमोग करीचें आमी. हें मूळ कारण जावन आसा बे मोगाच्यान. हें बे आमी सोदून काडचें आनी तांकां सांगचें हर एक आमी भियेता. बें जावन आसा फियर, बेंबिरांत हर एकल्यांक बेंचें. देखून आमकां सगळ्यांक की मूळ बें कोर फियर्स म्हणून आसा. मूळ बियांचें मूळ. हेचें रुखाचें मूळ आसा गी. तशेंच आमकां एक हर एकाक कोर फियर म्हणून आसा. कोर फियर एक मूळ बें आसा. थोड्यांक सगळ्यांक आसात बें. कोणाक ना तो मनीस कसो गे म्हणून म्हाका चिंतूंक जायना. हर एकल्यांक कोर फियर्स आसात. काजारी जोड्याक तांच्यांच म्हणल्यार बें आसा, तांच्यांच म्हणल्यार फियर आसा मूळ. काजारी दादल्याक बें म्हळ्यार खंयचें? दादल्याक कळलें बें आसा म्हणून सोदून काडल्या. हर एक काजार दादल्याक ताचें म्हणल्यार बें आसा. तें बें म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें आयकता गी ना गी म्हूण. तितलेंच पयलें बें दादल्याचें घालें म्हळ्यार हांवें सांगलें म्हणजे बायल आयकता गी ना गी म्हणलें. हर एकल्यांक मास्टराक इस्काला येताना, टिचरीक इस्काला येताना हांवें सांगलें भुरगीं आयकतात की ना गी. हांवें सांगलें एचएम आयकता की ना गी, भुरगीं आयकतात की ना गी म्हणलें बें आसतात त्यो सुरेर. देखून हांवें सांगलें आयकता गी ना गी म्हणलें. हें दादल्यांक मस्त मेन नंबर 1 फियर दादल्यांचें घालें म्हळ्यार हांवें सांगलें म्हजें बायल आयकता गी. ह्या दुसऱ्यांचें आयकून आमचें कुटाम सत्यानाश जाता गी, पिड्ड्यार जाता गी म्हणलें बें. हांवें सांगलें आयकता गी, येताच्या कुटुंबाच्या आनी येराणी सांगलें आयकता गी म्हणलें बें. दादल्या मनशांक हर एक मेठांनी तांकां दनखण येता.
वय तशें खाणेट पळय आमच्या पांयांक दणखाणे तो गुतूच आसना तशें दादल्या मनशांक हें बें दणखाणे येता हांवें सांगलें आयकता गे आयरान सांगलें आयकता गे म्हणून तें एक मस्त बें आसता मागीर ताचें आनी एक मूळ खालें म्हळ्यार म्हाका मोल दिता गे सासार करता गे म्हणून म्हाका मोल दिना कोण ना म्हाका सासार करता म्हणलें म्हाका मोल दिता गे ना गे म्हाका सासार करता कोण ना बनशेरा बरी पळयता कोण ना पोरण्यो वाणो बरी जावन उडयल्यो सारसोच्या गोट्या बरी करता कोण चरुणीचो कुंटो जावन उडयल्लो तशें करता गे म्हाका मोल दिता गे ना गे म्हजें बायल म्हणून हरयेकलो दादलो आपणाक मोल दिचें म्हणून मोल आसा आतां भांगार पडल्यार खंय पडल्यार आमी येसून काडटा ताका मोल देखून भांगारा प्रास आमी न्हवऱ्याक भांगारा म्हणटा हांव पूण भांगारा बरी तितलें मोल दिता हांव गे देखून तें दादल्यांक बें आसात म्हजें बायल म्हाका सासार करता गे या म्हाका मोल दिता गे म्हणून म्हाका वॅल्यू दिता गे या सासा चीप करता गे म्हणलें ती तिसरें जालें म्हळ्यार म्हजें बायल म्हाका एप्रिशिएट करता गे म्हणून प्रशंसा दिता गे ना गे म्हणलें एप्रिशिएट करता गे ना गे म्हणलें तें बें हीं तीन बें दादल्यांक काजारी दादल्यांक रेस्पेराच्या इगर्जेंतच रेस्पेर जाताना तो उंट आसता पयल्यान तो उंट आसता काजारी दादल्यांक हें तीन म्हाका प्रशंसा दिता गे ना गे म्हणून हांवें सांगिल्लें आयकता गे हांवें सांगिल्ल्या बरी चलता गे तें हांवें खालें ताच्या दिसान सांगलें बरें म्हाका जाय जाल्यार बरी चलता गे म्हणलें सांगलें म्हणजे सांगलें आयकता गे हांव अशें बरें जाल्यार सांगता आयकता गे आतां वायट जाल्यार सांगलें आयकचें म्हणना बरें सांगलें आयकचें तूं थोडें केअर करना तूं कोण म्हणून दुसरें कोणें सांगलें आसता तेन्ना तूं मतीन दवर तेच्या बरीच करचें गे या न्हवऱ्यान सांगल्या बरी गे तेचें एक दुसरें म्हाका मोल दिता गे हर एक चेड्यांक मोल दिवचें म्हळ्यार रेस्पेक्ट दिचें गौरव दिचें मोल दिचें ताका दादल्यांक सगळीं हर एकले आशयतात हर एकल्या तें मोल दिचें पडटा देखून मोल दिता गे ना गे म्हणलें मोल दिता गे ना गे म्हणलें तें आसा तिसरें एप्रिशिएट करता गे ना गे एप्रिशिएट करूंक सो हर एकलो आशयता एप्रिशिएट करीचें म्हणलें आशा आसा ती आशा म्हणून आतां चेडवाचें घोर फियर लग्ना जिवितांत व्हंकलेचें पत्नीचें स्पावज म्हणटा आमी ताचें स्त्रियेचें काजारी स्त्रियेचें तिचें कोर फियर खालें गे म्हूण पळया तिचें कोर फियर खालें म्हळ्यार फियर खाल कितें म्हूण पळया तिचें कोर फियर जाता डिस्कनेक्टेड म्हळ्यार म्हज्या हांव संबंदांत हांव न्हू म्हज्या संबंदांत हांव न्हू तो घट जायनासतना दुसऱ्याक लूज जाता गे म्हाका क्लोज आसलो तो म्हाकाच तो चिटकोन आलो खंय येरांक म्हजें हांव पयस येता गे म्हाका क्लोज आसा गे ना म्हजें हांव तो पयस येता गे म्हणल्यार डिस्कनेक्टेडनेस आतां वायर कनेक्टा लायट पेट्टा लूज कनेक्शन जाल्यार लायट पेटनात तशें तो म्हजें हांव पयस येता गे म्हणल्यार ते हर एक स्त्रियेचें फस्ट बँक आलें म्हळ्यार कनेक्शन आलें म्हणजे इतलो आतां चिटकोना म्हजें हांव पयस येता गे म्हणल्यार हर एका चेडवाक तो म्हजो संबंद आनी खंय तुटता गे म्हणल्यार बें तांच्या चेडवाच्या काळजांत आसात हर एका चेडवाक आसा देख तशें आनी म्हाका बें दिसता म्हाका दुसऱ्या स्त्रियांक म्हणटा तो म्हाका बें दिसता म्हजें हांव तो पयस येता गे म्हणून म्हाका इतलो क्लोज जालो आतां तो क्लोज आसल्या बरी दिसना म्हजें हांव पयस येता गे म्हणलें बें हें ताचें कोर फियर स्त्रियांचें कोर फियर हांव मोग वगडयता गे तसो इतलो मोगान आलो आमी मोगांत एक जालां दोन आसतना म्हाका जिवंक जायना वो मोग हांव वगडयता गे म्हणल्यार ताचें बें लुजींग माय लव म्हजो मोग हांव वगडयता गे म्हजो लूज जाता गे म्हजो म्हणून आनी म्हाका एप्रिशिएट करता गे ना गे हांवें बरें न्हेसल्या दिसा तो वगडसिता गे ना गे एप्रिशिएट करता गे ना गे हांवें बरें रांदिल्ल्या दिसा तो एप्रिशिएट करता गे ना गे हांवें बरें घर नितळ दवरलां एप्रिशिएट करता गे ना गे भुरग्यांच्या फाटल्यान हांव इतलें बरें करता तो एप्रिशिएट करता गे ना गे आनी हांव ताच्या कुटुंबाच्या कडेन उलयता म्हज्या कुटुंबाक तो एप्रिशिएट करता गे ना गे आनी इतलें गार्डन आनी हांवें करता तो एप्रिशिएट करता गे ना गे म्हणलें तें बें आसात बें आसात तें बें आसा हर एकल्या तें काळजांत बें आसा लुजींग लव म्हाका एप्रिशिएट करता लुजींग इज एप्रिशिएशन इतलो बरो एप्रिशिएट करतलो आतां हांव वगडयता गे तो म्हणल्यार आनी म्हाका बें दिसता म्हजें हांव तो पयस वता गे म्हणलो म्हाका डिस्कनेक्शन जाता गे डिस्कनेक्टेडनेस म्हाका बगूंक मेळटा गे म्हाका क्लोज आसलो अशें म्हणून देखून दादल्यांचें खोर बी हांव म्हाका रेस्पेक्ट करता गे म्हणलें दादल्यांचें बें म्हाका मान दिता गे म्हणलें दादल्यांचें बें आनी ताका फियर ऑफ हेल्पलेसनेस म्हणल्यार आसाय कथा हर एक दादल्यांक आसा फियर ऑफ हेल्पलेसनेस म्हळ्यार बें आसाय कथा म्हाका कांय करचें हें करता म्हाका जायना म्हज्या मांयक पळोवंक जायना म्हाका ऑफिसाक वचोंका बाबाक पळोवंक जायना आणाक पळोवंक जायना हांवें कायलें करचें घर पळोवंक जायना भुरग्यांक पळोवंक जायना ताणें पळयचें हें करता गे ना गे आसाय कथा जाता म्हाका कंट्रोल करता गे म्हण आनी एक व्हडल्यान दादल्यांचें फेम म्हळ्यार बायल म्हाका कंट्रोल करता म्हणून म्हाका कंट्रोल करनासल्यार पुरो कंट्रोल करता कोण ना इल्लेल्यान तो बुटीन धरता कोण ना कंट्रोल करता कोण ना म्हणून हर एका दादल्यान बें आसा बायल म्हणटा नंबर वन फियर दादल्यांचें बायल म्हाका कंट्रोल करता कोण ना म्हणून
बायल कंट्रोल करनासल्यार भारी बरें देखून बिईंग कंट्रोल्ड तांचे मेन फियर दादल्यांचे मेन फियर म्हळ्यार बिईंग कंट्रोल्ड म्हळ्यार ताचें घाल म्हळ्यार म्हाका खंय कंट्रोल करता तें कंप्लीट ताच्या मुठीन धरता कोण ना कंट्रोल करता कोण ना तें करनाका हें कर पुरा ताणें सांगल्या बरें उठ बस करता कोण ना म्हाका कंट्रोल करता कोण ना म्हण मागीर फियर ऑफ फेलियर हांवें खालें घाल्लें पयशांनी इन्वेस्ट केल्यात कांय फेलियर जाता गी हांवें तातूंत शॅरांत घाल्यात कांय शॅर बुडल्यार म्हजे पयशे गेले हांवें फियर ऑफ फेलियर हांवें ताच्या कुटुंबा बरें पळयलां आनी ती हांव तातूंत तांच्यान इल्लेशें संबंद कांय फेल जाता गी हांवें हाड्याच्या कामा कडेन फेलियर जाता गी केल्लें काम फेलियर तें फेलियराचें आनी म्हाका कंट्रोल करता म्हणल्यार भारी बें आसता म्हाका आनी रेस्पेक्ट दिता गी ना गी म्हाका मान गौरव दिता गी ना गी या म्हाका एक कोयरा बरी करता गी मान दिनासतना चिल्लार एका संगती बरी करता गी म्हणल्यार हें दादल्यांचें बें कोर फियर म्हणटा तें मूळ बें हें जावन आसा म्हज्या बाबयनी न्हू गॅरी स्मीथ म्हणलो मॅरेज कावन्सिलर म्हळ्यार डॉक्टर गॅरी स्मीथ तो एका लग्ना जिविताच्या हाका आत्मीक सल्लागार जावन मस्त वर्सां जावन काम करता तो मस्त लग्ना जिवितांत समस्या आशिल्ल्यांक काजारी चोड्याक तो बसोवन उलोवन मस्त काजारां ताणें बरी केल्यांत डॉक्टर गॅरी स्मिथान ताणें एक बूक बरयला अपूर्बायचो बूक वाचूंक भारी बरो खंयचे ताचे गणितां सांगून तो येता गॅरी स्मीथ आनी त्या लग्नांत झगडी मुख्य कारण कितें म्हणटा झगडे लग्ना जिवितांत ताणें मोग करनासच्या कडेन वो राग कित्याक हे झगडे कित्याक गी म्हणून तो विचारता ताच्या बुकान तो विचारता हाका कारण कितें गी म्हणून तो विचारता ह्या लग्ना जिवितांत झगड्याक लव आसच्या बदलाक फायट कित्याक गी म्हणून फायट कित्याक वाय दे कपल्स फायट म्हणून तो एक बूक बरयता आनी तो कारणां दिता आनी मुख्य कारण तो दिता डॉक्टर गॅरी स्मिथाच्या प्रकार त्या बुकांत ताणें मेळिल्ल्या एक 100,000 कुटुंब मेळ्ळा इतली वर्सां हांव मॅरेज कावन्सिलान करता तो बारी फेमस देखून सगळी काजार जिणेंत प्रॉब्लेम आल्या ताचे सरशीन येतात तो बारी फेमस तो देखून ताचे सरशीन येता ताणें तें पुरा गणितां सर्जेच्या काजार जोड्यांत हर एक आमच्या काजारे जोड्यांत लढाय जावंक फायट जावं लव मॅरेजान फायट जावं कारण कितें गी म्हूण सोदून काडलां आनी तो म्हणटा नंबर 1 काले म्हूण ताच्या बुकार सोदून काडून तो बुकाक नांव दिता ताच्या फियर डान्स म्हूण त्या बुकाचें नांव तुमकां मेळ्ळ्यार हे बूक हाडया आनी तो बूक हाडया तुमगे जे पयशे आसल्यार म्हाकाय काडून दिया हांव कोणाक गिफ्ट दिता तो काजारी जोड्या लग्नाच्या दिसा हांव साडी दिवच्या बदलाक तांकां आनी शर्ट दिवच्या बदलाक चुडीदार वस्तू दिवच्या बदलाक वो बूक हांव प्रेजेंट करता तुमचे कडेन आसा जाल्यार तो म्हाका फियर डान्स म्हणून बूक मेळ्ळा जाल्यार म्हाका तुमी बोला कडून हाडा आनी तो तांकां दिता जेजूच्या नांवान तुमच्या नांवान तो तांकां दिता त्या बुकाचें नांव फियर डान्स म्हळ्यार बुकान तो सांगता कालें म्हळ्यार नंबर 1 तांच्या झगड्याक कालें म्हळ्यार एक तर न्हवऱ्याच्या काळजांत कठीण बे नातल्या व्हंकलेच्या काळजांत कठीण बे त्या बिया वरवीं फायट भायर येता म्हणटा बे म्हळ्यार उजो इंगलो तो उजो भायर येता म्हूण तो सांगता उजो हागटें बे म्हळ्यार हागट्या ताचे तो राग असो उजो भायर येता फायट करतात म्हणून सांगता तो ताच्या बुकान तो सांगता बे कसले गी म्हूण सांगता तोच सांगता बे नंबर 1 कालें म्हळ्यार दादल्याक म्हाका म्हजें बायल कंट्रोल करता गी म्हणलें म्हाका तें रेस्पेक्ट करता गी म्हणलें बे म्हाका म्हजें बायल कंट्रोल करता दादल्याक लग्ना जिवितांत दादल्याक म्हाका म्हजें बायल कंट्रोल करता गी म्हाका फुल उठ बस करता गी ताच्या मुठीन दवरता गी म्हणलें बे देखून आनी दुसरें बँक कितें गे म्हळ्यार तें हांवें सांगिल्लें आयकता गी ना गी देखून मागीर तिसरें खालें म्हळ्यार म्हाका थोड्यो गरजो आसात ह्यो गरजो पावतात ते ना गे म्हणलें बे तें बे ताका म्हज्यो गरजो आसात माय नीड्स सकाळीं उठ्ठान एक कापी ताका थोडे फावटी लेट कर काम करूंक आसता सकाळीं उठ्ठान बायल कर न्हिता गी म्हणून आनी दुसरें खायलें तेज्यो गरजो आसूं पुरो ताच्यो गरजो तेच्या आवयक पळोवंक कोण निनात घरा मम्मीक बरें पळयता गे मम्मीक पळोवचें बरें करन म्हज्या आवयक पळोवचें म्हाका भयणी आनी कोण निनात हें चेडूं बरें पळयता गी म्हणलें तें बें ताका हर एक दीस आसता म्हज्या आवय बापायक बरें कर पळयता गे ताच्या आवय बापायक बरें कर पळयता म्हज्या आवय बापायक पळयता गे म्हणलें तें बें हर एक दादल्या आसा तें कंट्रोल करता गे म्हाका तें गामान दिता गे म्हणलें तें भारी बें ताचें तें आसता म्हूण तो डॉक्टर सांगता डॉक्टर गॅरी स्मिथ सांगता उरलें खायलें बें म्हूण सांगल्यार दुसरें घाल म्हळ्यार हांव भियेतां देखून हांव रियॅक्ट करतां हांव भियेतां आनी रियॅक्ट करतां तूं भियेताय तुका आयकता गी तुज्यो गरजांक तो पावता गी म्हणून
तूं प्रतिक्रिया दिताय, तूं भियेताय आनी तूं भियेल्या तक्षण तूं भितर तावन तुजें रिएक्शन येता, भितर तावन तुजी प्रतिक्रिया येता. भिया आयिल्ल्या क्षण एक तूं ताळो काडटाय आनी त्यो दाखयताय, बायलान दाखयताय, एक्शनान दाखयताय, हातांत आल्या उडयताय, नातल्या घालून करताय, रागान तूं दाखयताय, भियेताय. चेडवांक तांचेत घालल्या म्हळ्यार वो म्हज्या हाचेर बारगल येत गी म्हाका, वो म्हाका बारगल येत गी, हाका पात येत गी, आनी वो म्हज्या गरजांक पावता गी, वो आमकां सांबाळ व्हरता गी, म्हज्या कुटुंबाक सांबाळ व्हरता गी, वो आमकां सांगता, म्हज्या सांगता एक जावन रावता गी, एक जाता गी, म्हाका आदार दिता गी, वो कमिटेड आसा गी. म्हणलें चेडवांक भें आसा, म्हज्या गरजांक तो पावता गी आनी म्हाका भद्रती दिता गी, तो भद्रती सेफ आसा गी हांव. वो दुसऱ्यांक खंय म्हणी जावन आमच्या लग्नाचो जेवणी असो बांद मोठो बारीक जावन येता गी आनी तो म्हज्या लागीं म्हाका लागीं येता आसा गी, असो मोग हांव वगडयता गी. म्हणल्यार त्यो चेडवां भें आसा म्हणटा तो, कठीण भें आसा म्हणटा चलयांक की. ते वय देखून वो हें आमी थोडे फावटी काल करता म्हळ्यार आमी प्रतिक्रिया दिता, आनी आमी प्रतिक्रिया दितना हांव कितें सांगता, हांव कितें करतां, हांव दुखयतां कित्याक, हांव कितें सांगतां, कित्याक सांगतां तें, हांव अशें करतां, ताका दुखच्या बरी चलतां आनी म्हज्या करण्यांनी दाखयतां हें कित्याक करतां, हांव कित्याक ताका दुखयतां. म्हज्या लागीं आदलो विशय, इश्यूज ऑफ द पास्ट आसात, आदली दुखी आसात म्हज्या लागीं, इत्यार्थ करनातल्यो दुखी म्हज्या लागीं आतां ल्हानपणांत हांव ती दूख आनी पूर आतां काडटां. आवयन बापायन दुखयलां जाल्यार आतां ताका आवय बापाय पयस आहात, आतां लागींची बायल मात, बायलेचेर तो दूख काडटा, राग काडटा, ती ताची भितरली दूख हेपटी ताका दूख भायर काडल्या तक्षणां भितर इल्लो गाय गुण जाल्ल्या बरी जाता, मात्र परतून तो तसोच जाता, परतून तो राग काडटा. इश्यूज ऑफ द पास्ट, इश्यू ऑफ द पास्ट, आदले विशय वस्तूंचे भितर तो उडास येता, ते जळटात, राग येता ताका. मागीर फॅमिली समस्ये, आनी एक जालें म्हळ्यार फॅमिली समस्ये, दादले चेडूय तशेंच, ताच्या भितर राग आसा, ताका बापायन दुखयलां, आतां बापाय ना, बापायन आनी एका भयणीक बरें करून पळयलां, हाका केदाळ कुडी काडल्यात, हाका दुखयलां, आतां बापाय सांगता आतां न्हवरा, तो बापायचो राग पुरा न्हवऱ्याचेर काडटा, न्हवरो कितलो बरो जाल्यार ताचेर राग काडटा तो. पास्ट इश्यूज. दुसरें म्हळ्यार फॅमिली समस्ये म्हळ्यार हें काम, त्या कामा कडेन आतां कितलें टेंशन, कितलें प्रेशर, इतलें काम करचें म्हणून कितलें कामाचे इश्यूज आहात, कितलें कामाचें प्रेशर, टेंशन आसात. म्हळ्यार दुसरें जालें म्हळ्यार फॅमिलींत खाण पिवण जायचें, जेवण मेळाचें. थोडे कामात तांकां काही आसना, रांदून करता वेळ जाता, बूक सोडून दनपारां कांय वरिनात, भोव बरें. मस्तुदान सांगता तो दनपारां जेवण वरिना, भोव बरें. सकाळीं आनी सांजेर जेवल्या पुरो, मदें गॅप दिल्यार भारी बरें, भलायकेक, कामाक आनी तकलेक तें बरें म्हण चिंता. देखून सांजेर बुकेन येताना घरा काही आसना. आनी मागीर भुरग्यांचें पालन पोशण, भुरग्यांक पळोवंक आसा, ताचें पालन पोशण करची जबाबदारी, भुरग्यांक पळोवची, शिकोवची, तांकां बूज शिकोवची. ह्या ऑफिसाच्या कामा परस भुरग्यांचें पालन पोशण मस्त व्हडलें काम, मस्त म्हत्वाचें, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तें करचें सुलाभ न्ही. वय म्हाका परिहार करूंक जाता, हें पुरा म्हाका परिहार करूंक जाता, ऑफिसाचें काम करूंकय जाता, खाण पिवणाचें परिहार करूंक जाता, भुरग्यांचें पालन पोशणूय अपब्रिंगींगूय म्हाका परिहार करूंक जाता. पूण म्हाका भें आसा, तूं म्हाका कंट्रोल करताय गी, तुवें सांगल्या भशेन तूं कंट्रोल, हें पुरो करूंक जाता. पूण एक भें जालें म्हळ्यार हें म्हाका कंट्रोल करता गी, तो म्हाका कंट्रोल करता गी म्हणलें भें. तूं म्हाका मान गौरव दिता गी, रेस्पेक्ट करताय गी ना गी म्हणल्यार डॉक्टर सांगता, क्लियरली सांगता ताच्या बुकान, तूं म्हाका मान गौरव दिता गी. हाचे वयर लढाई सुरू जाल्ली, हाचे वयर झगड्यां सुरू जाल्लें म्हणून डॉक्टर सांगता. तूं दुखयताय गी, तूं म्हाका रिएक्ट करताय गी, हें भें ताच्या काळजान मस्तू आसा. हें कितें सांगता, कितें करता, तूं रिएक्ट करताय गी, हें भें मस्तू आसा म्हणटा डॉक्टर. आनी हें कितें सांगता, कितें करता, तूं रिएक्ट करताय, तूं भियेताय. मोगाच्यान डॉक्टर गॅरेमीत सांगता, एक स्टोरी सांगता. ती स्टोरी सांगता म्हळ्यार ताच्या थंय एक कावन्सिलर आसलो खंय, आनी कावन्सिलींग करनासलो खंय. कावन्सिलींग करतना उठ्ठा म्हणटाना एक केस आयली, ती सुसायड केस, तो जुगात करून बैसरलो. मागीर ताच्या कुटुंबाच्यांनी शेजारच्यांनी धरून ताका पाद्राबाडाच्या डॉक्टरशीन हाडलो. आवय हांगाय थोडे फावटी सुसायड केसीस आनी परत आयल्यात, राती आनी परत आमी 12 वरां उठोवन आनी परत भायर येता सुसायड केसीस म्हणून फोन करतात राती. मागीर आमकां तिडचार आमी 12 वरां बसून हेंकां कावन्सिलींग करून धाडली आसा. सुसायड केसीस, राती सुसायड करून गेल्लो तक्षण हाडा म्हणटा आमी. मागीर तांकां गायडन्स दिता, हांव कालें करचें गे म्हणून. तशें हांगा बसून आनी राती आतां केल्या, आतां लॉकडावनाच्या वेळार ना पयलें
तशें आयल्यात 1-2-3 केजी आयल्यात राती सुसायड केलो तरणाटो भुरगो एकलो एक चली तशें देखून मोगाच्या न्हू हे सुसायड केस आयली ताका बसोवन ताचे कडेन उलोवन ताका समा करून मस्तू टायम येता 1-2 वरां म्हणी जायचे पडटात सुसायड केजीक तितलें ताचे कडेन उलोवन ताचे कडेन बसोवन मागणें करना आनी परत तितलें डॉक्टराक मस्त वेळ काणयलो मागीर जाल्या उपरांत 7 वरार घरा वचत आलो 9 वरां जालीं आनी एक दीस 7 वरां बागेल घालतालो आनी येतालो ही 7 वरां केस आयली ताका एक लागीं 8:30-9 वरां जालीं मागीर डॉक्टर उठोवन गेलो आनी तो उठोवन घरा येताना ताणें चिंतलें म्हणजे बायले एप्रिशिएट करता म्हणजे दिसता कितें लेट जालो म्हणून आनी एकलो जीवघात काणें करचो तो आनी हांवें केली चूक म्हणून म्हणजे म्हाका रडलो आनी जीवघात करिना सुसायड करिना तो म्हण सांगताना म्हज्या बायले बारी खुशी जाली तूं जाल्यार म्हजो पती जावी हांव तुका एप्रिशिएट करता म्हाका फुटलो धरूंक आसा एक जीव वांचयलो म्हणून चिंतून येता घरा येताना ती चिंता इतलीं भुरग्यांत हांवें रांदिचें तांकां हांवें शिकयचें घर नितळ करचें आनी तांकां न्हिदोवंक तयार करचें मागणें म्हणचें खंय गेलो ताका पडोवन गेलां सकाळीं गेल्लो मनीस हाची गत पळय दनपारां जेवणाक आयलो कारखान्यालो गेलो हाची गत पळय म्हणून तिची सूख ना तिकाय पुरासन जालें भुरग्यांक पळोवचें 2 भुरग्यां आसात तांकां पळोवचें तिकाय मस्त टेंशन जालां बागेल वेल करतना ती थंय राविलो म्हणून बागेल काडना राग मागीर येताना तो हाणी म्हणटा हाय हाणी म्हणटा हाणी म्हणटा कली काणी तुजी म्हणून कली काणी कित्या लेट आयलो तुका पडोवन गेलां गे घरचें जतन खाणयताय ह्या दिसांनी तूं येता आमचे तावन डिस्कनेक्ट जाताय आमचे तावन पयस येताय तुजो मोग ना गे आमकां म्हणून ती एका तरान ताचे लागीं उलोवंक सुरू करता तूं आमचे तावन पयस येताय म्हणून आमी कशें सांबाळचें घर म्हण ती राग येता तिच्या हातान खालेंग आसा तो ग्लास दवरता म्हणटा मेता कसो दवरता म्हणटा हात चुकता आनी पडटा आनी धनीर पडून पुट्टा ग्लास ताकाय बें आसलें ताकाय बें आसा भितर ही म्हाका आतां खालें म्हणटा कोण ना ही म्हाका आतां मान दिता गी नागी गौरव दिता नागी आतां म्हाका कंप्लीट कंट्रोल करता आनी 7 वरांनी तुवें वचोंक तुजो दनपार मागीर म्हणटा गी 4 वरां उपरांत तुवें हांगा आसाचें म्हणटा गी म्हाका कंट्रोल करता गी म्हूण ती ताच्या मतीन म्हणटा आनी हिचें हांगा अशें देखून कशें झगड्याकारान तांचें बें मूळ बें म्हजो न्हवरो म्हणजे ताणें पयस येता जबाबदारी खाणेना पयस येता म्हणून एका दिसाचें घडीत सगळें म्हण आमी आटापून खाणयता म्हण देखून तें आमकां हर्ट जाता देखून बायल एप्रिशिएट करता आमी चिंतल्यार दितो तिका मेळना वायफ रेस्पेक्ट करता म्हण ताका भोगता ते वायफ देखून रियॅक्ट करता म्हणटा म्हाका ती हर्ट करता म्हण त्यो चिंता हे रियॅक्ट करता हांव घरा हांव तिचे कश्ट पळया ते देखून इतलें प्रासतना तो टायम आमी दिचे पडटा एकामेका टायम गामान दिचे पडटा टायमार येना आमी चिंतचे पडटा टायम दिचे पडटा आमी ताचें बें कितें म्हळ्यार दादल्याचें बें जावन आसलें म्हाका तें रेस्पेक्ट करता की ना गी म्हाका अंडरस्टँड करता म्हाका अर्थ करता की ना गी म्हाका गौरव दिता की ना गी तिचें बें तो म्हजें खेर घेता की ना गी तो म्हज्या भुरग्यांचें पडोवन येता की ना गी म्हज्या भुरग्यांक तो वयर हाडटा की ना गी म्हणून तें ताका पडोवन गेलां ना भुरग्यांचें पडोवन वचोना तो म्हजे तावन पयस येता गी म्हणलें बें तशें तिचें बें देखून जेवण तिचें बें घाल आनी एक घाल म्हणजे जेवण कर दवरलां तें थंड जाता गी ताचें काम मात्र ताका मुख्य जावन गेलां ताचें काम मात ताका पडोवन गेलां म्हजें घरचें पडोवन गेलां गी भुरग्यांचें पडोवन गेलां गी म्हजें पडोवन गेलां गी हांव तें खर नासा तूं कशें हांवें म्हणलें ताका पडोवन गेलां गी म्हणून देखून दोगांयकी बें आसा म्हणटा डॉक्टर दोगांयचें बेंत कारण म्हणटा देखून हें बें समजा जाय आनी तें बें काडी जाय म्हूण डॉक्टर त्या बुकांत निमाणें उलो दिता हें कळलें बें तुका आसा म्हणजें हें बेंक जागो अवकाश दिवनूच काळजांत रावोंक ताका जागो दिवनूच ह्या बियाक लग्नाच्या कुटुंबांत दिवनूच म्हणटा बें म्हणल्यार हांसोनूच म्हणटा व्हंकले मदें न्हवऱ्या मदें बें म्हणल्यार हांसोनूच म्हूण डॉक्टर सांगता आनी हें बें जाता इतलें की व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान काडीचें त्या दाळ तांचें जीव लग्ना जिवीत नंदन जाता म्हणटा तो हें बें काडल्यार देखून बियाचें मूळ बियाचें मूळ कितें गे म्हणून फियर ऑफ निड्स म्हणटा डॉक्टर फियर ऑफ निड्स म्हळ्यार ताका गरजो आहात गरजो आतां घरा जाय तसल्यो वस्तू जायचे घरा जाल्लो सामान जायचें आनी घरा तें आसा मोग आसा नीड ऑफ लव ताका न्हवऱ्यान येवन इसारन जतन काडूनची पटलून धरचें तें बरें निड्स आहात न्हवऱ्याक पतीन पतीक पटलून धरचें उलोवचें कोसाय म्हणून मोग दाखोवचो तें गरजेचें आमच्या गरजांत दुसरें म्हळ्यार आमच्या गरजांचें बें जावन आसा फियर ऑफ आवर निड्स दुसरें काला म्हळ्यार फियर ऑफ आवर वॉन्ट्स म्हळ्यार निड्स म्हळ्यार म्हाका गरजेचें कितें गरज आतां जेवण गरजेचें जाय पूण व्हडलें कार धाकटें कार वचून येवंक जाय पूण एका करोडाचें कार 1 लाखाचें कार वय एक बॅग जाय
स्त्रियेक तिचे तुवालो घालूंक मोबायल घालूंक एक बॅग जायचे वॅनिटी बॅग जायचे पूण ते वॅनिटी बॅग 40,000चे 60,000चे 60,000चे ते ताका म्हणटार वॉन्ट्स म्हाका तें जाय मोबायल एक ल्हानशें जायचें एक 10,000चे जायचें पूण म्हाका 30 आनी 5,000चे त्या स्लिम आसलें तें आमचें वॉन्ट्स नीड्स काले नीड्स म्हळ्यार ल्हान मोबायल जायचे वॉन्ट्स म्हळ्यार व्हडली स्टायल आसली व्हडली ते आनी वस्तूर आमकां जायचे पूण ब्रँडेड शूज जायचे पांयांक पूण ब्रँडेड व्हडल्या कंपनीचे बेश्टे मॉल ताका ब्रँडेड शूज जायचे ब्रँडेड क्लोज जायचे डिझायनर वस्तू जायचे म्हणून आनी तोलेंच कापड जायचे जाल्यार कापड ते आमचे वॉन्ट्स देखून म्हजे वॉन्ट्स म्हाका मेळटात की म्हणल्यार बे म्हणटा डॉक्टर मागीर तो खाले म्हणटा देखून म्हाका स्पेशल वस्तूर वेरी स्किल्ड स्पेशल वस्तू जाय म्हणचे आनी म्हजें पयन करूंक जाता की म्हजे ड्रिंक्स म्हजे फ्रेंड्स आनी म्हजे हॉबीज म्हळ्यार स्पोर्ट्स आनी तें पुरा म्हजे इश्टा सांगता भोंवडी ही मेळना म्हणलें म्हाका दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार ताका बँक खंयता वता म्हळ्यार म्हाका गौरव मान मर्याद इत्यादी हाका कांय हें जाता गे म्हणल्यार बें आसता देखून फियर ऑफ नीड्स आतां फियर ऑफ नीड्स कालें पळया भोव गूंड गरज आमकां मोग भोव गूंड गरज आमची नंबर 1 गरज हर एकल्या की मोग भुरग्याक आवय दूद दिता ते आवय बसून ताचे कडेन उलयना जाल्यार दूद खावन जाता भुरग्याक दवरलें म्हणटा आवय भुरग्यांक किकराटे मारता जेवण ताची मूळ गरज न्ही मूळ गरज आवय सो मोग आमचे बेजीक नीड्स मूळ भोव गूंड आयचे गूंड डीप नीड इज लव नीड फॉर लव देखून देखून आतां हें तिरस्कार केल्यार हें तिरस्काराचें बे आनी एक बे म्हळ्यार तिरस्काराचें बे फियर ऑफ रिजेक्शन म्हणटा फियर ऑफ तिरस्काराचें बे हे फियर ऑफ रिजेक्शन तें मस्त बेयाचें मागीर तूं काळीज क्लोज करताय कोण ना म्हणून तूं काळीज म्हाका जमता गे म्हाका भितर घेना गे म्हणलें तुका प्रोटेक्शन देखून तूं काळें करताय तुजें काळीज जमताय आनी तुका तूं प्रोटेक्शन करगण येताय तुका तूं बद्र करगण येताय फियर ऑफ तशें देखून अर्ली बे आमचे ताव न्हू खाडीचे म्हणटा फियर लेसन्स आर इंटिमेसी थोडे फावटी मोगाच्यान आमी इंटिमेट आसा फियर लेसन्स आर इंटिमेसी आमी इंटिमेट म्हळ्यार तितलो गाढ मोग आसलो आतां बें आसल्या क्षणाक मोग उणो जाता काळजान मोग उणो जाता लग्ना जिवितांत दादल्याक जाय दादल्याच्यो कितें बरें दादल्याक हातून जाय पळया लग्ना जिवितांत ताका कळले पुरो विशय जाय म्हूण एक दादल्याक जाय पडटा ताका लैंगीक गरजो ताच्यो लैंगीक गरज तृप्ती करूंक ताका दादल्याक लग्ना जिवितांत दादल्यांक जाय दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार डॉमेस्टीक सपोर्ट म्हणटा आमी डॉमेस्टीक म्हळ्यार रांदचें आनी घर पळोवचें सांबाळचें डॉमेस्टीक सपोर्ट म्हणटा आमी ताका देखून गरजो गरजेच्या सांगता ताच्यो गरजो त्यो निभावच्यो आदार मेळचे म्हणून मागीर खालें म्हळ्यार फ्रेंडशीप ताका जाय व्हंकलेचें बरें फ्रेंडशीप जायचें हेरांचें फ्रेंडशीप ताका जायचें स्त्रियांक लग्ना जिवितांत कितें जाय कितें नाका मूळ गरज स्त्रियांक लग्ना जिवितांत खंयचें गरजेचें स्त्रियांक गरजेचें पयलें गरजेचें जावन आसा तांकां भद्रती सेक्युरिटी आसाचें म्हजे न्हवरो म्हाका पळयता म्हणल्यार भद्र आसाचें म्हजो आनी न्हवऱ्याचो मोग शाश्वत तो म्हाका कितले कश्टाल म्हजो न्हवरो पळयता सांबाळटा म्हणलें आनी म्हाका जाय जाल्यार पुरो न्हवरो हाडून दिता ताचेर बारगली येता हांवें बारगली भुरग्यांक आनी पुरो बरें करून पळयता सांबाळटा ते ताचेर बारगली येता तो कमिटेड आसा बद्द आसा हार्ड वर्कींग करता आनी तो घर बांदून हाडटा ताचेर बारगली येता ताका बायलें आनी पुरा कण्णोजी पळोवन कांय ना ताच्या सिक्रेटली तो कांय करिना उक्त्यान मात्र आनी तो आमचो मस्त मोग करता आमकां सोण घालिना तो आमकां सोण घालिना म्हणल्यार भद्र जायचें सेक्युअर जायचें तातूंत आनी खालें जाल्यार म्हजो न्हवरो म्हजे कडेन सांगता म्हणलें कम्युनिकेट करता म्हणलें तांकां आसाचें ताका स्त्रियांचें मूळ गरज हें देखून हांवें ताचें ताचो मोग दाखोव दुसरे स्त्रियो काल्याश येतात म्हळ्यार मुखेल म्हळ्यार लिडरशीप म्हळ्यार काल्यांत लिडर म्हळ्यार थोडे वटी तांकां मस्त गरज काल म्हळ्यार लिडरशीप इगर्जेंत वाचूंक इगर्जेंत गायन करूंक अध्यक्ष जावंक आनी वाड्यांत जमता वेळार मागणें करूंक घराक चलोवन व्हरूंक लिडरशीप तांकां कोयराबरी केल्यार स्त्रियांक जायना तांकां लिडर म्हूण पळयचें घर तांकां सोडल्यार भारी बरें घर पळयतात थोडे घरा आमी पळयता न्हवरे तांकां गोत्ता आसा म्हज्या बायलेच्या घर सोडल्यार
कडी ते चलयता बऱ्यांकर चलता देखून म्हज्या कामा कडेन हांव चड तकली घालता घर बायलें कितें सांगता तशें जाय जाल्यार करता आनी बायले कडेन सोडटा तें मॅनेज करून दी म्हणून बरी मॅनेज करतात कितले फावटी हांवें पळयलां बरें मॅनेज करचें बऱ्यांकर परिस्थिती बऱ्यांकर पळयतात देखो दुसरें जालें म्हळ्यार दुसरें बें म्हळ्यार काय देखून आमचें हें कहलें बें आसल्यार आमी देवा मुखार देवान आमकां डिजायन करूंक ना भियोंक डिजायन करूं ना आमकां बियान कंट्रोल करून डिजायन करून कंट्रोल करता म्हण एक देवान एक घालें म्हणल्यार म्हाका कोणें कंट्रोल करता म्हणटाना म्हजें अर्दो ज्यूत केल्ल्या बरी जाता म्हाका कोणी कंट्रोल करता म्हण इसकालांत हांव प्रिंसिपल आसलो कोणी म्हाका कंट्रोल करनासलें यार एका टिचरीक हांव कंट्रोल करनासलो सांगतालो हांगा तुमची ड्युटी तुमी करा तुमकां कोणी कंट्रोल करना येवच्या वेळार वसाय येया वेच्या वेळार वसा भुरग्यांक कितें शिकयचें तें शिकया तुमी फावो तें शिकया तुमी ड्युटी करनासल्यार मात तुमकां भियेचें म्हटल्यार काल्यार भियोवचें तुमी येया वसा आमी सगळें कुटा हांगा आसल्या बरें हांव तुमचो व्हड भाव म्हण चिंता म्हण सांगू त्या स्टाफ मिटिंगांत हांव सांगतालो आय 50 आनी 100 स्टाफ आसली इस्कालांत व्हडले इस्काल 50 आनी 100 आसली ABCD डिविजन आसली LKG तावन ताका हांव सांगतालो टिचरान म्हाका भाऊ म्हणे पळय प्रिंसिपल म्हणून पळयनाकात इस्कालान मात बसच्या कडेन थंय तुमची ड्युटी हांव करता हांव टायमार येनासल्यार तुमी म्हाका विचारीत कित्या बद्दल तुमी टायमार ऑफिसांत आसना म्हणजे विचारा तुमी तुमकां रायट आसा विचारूं तुमी येनासल्यार विचारूं म्हाका रायट आसा म्हणून तशें देखून इस्काल बऱ्या तरेन चलतलें हांव भुरग्यांक चॅक करता तुमी पाठां केले की ना रप्प इस्काला येता क्लासीक येता आनी भुरग्यां कडेन विचारता तुवें केल्लो पाठां काडा ताजे क्वेश्चन येतात कितल्या तरां भुरग्यांक येता कितले येना म्हणून हांव पळयता तुमी शिकोवचें शिकायचें तुमी म्हणून देखून हांव भुरग्यांक वचून चॅक करतालो टेस्ट करतालो तांकां कॉम्प्रेहेन्सीव टेस्ट करतालो इल्ले वचून भुरग्यांक दिवचें एक पेपर दिवचें आन्सरां बरोवचीं बोर्डाचेर 2 क्वेश्चनां 3 क्वेश्चनां घालचीं भुरगीं करना जाल्यार कितले मार्क काडटात कितलीं भुरगीं पास जालीं त्या लेखांत म्हणून हांव करतालो तशें देखून कंट्रोल करूंक आमकां कोणेंय कंट्रोल करून देवी आशेना देवान आमकां डिजायन करूं ना आनी एकल्यांक कंट्रोल करचें म्हणून आमच्या स्टेरिंगान देवान डिजायन करूं ना वर्स्ट फियर ऑफ द पीपल इज कंट्रोल करचें म्हाका हें कंट्रोल करता मग वर्स्ट फियर म्हज्या लागीं आसा जाल्यार कठीण बें म्हळ्यार म्हाका कंट्रोल करचें देखून हर एका स्त्रियेक हर एका दादल्याक बें आसा कंट्रोल करचें देखून कोणाय एकामेकाक कंट्रोल करूं नजो मोग करीचें मोगाच्यान डॉक्टर एक एग्जाम्पल दिता एक उदाहरण दिता एकलो दादलो ताका कितें आसा गी म्हणून ताका बायले गोतूच ना तो फायनान्सान ताका फायनान्स आसलें दुडू आसलो बिजनस आसलो आनी तोच कंट्रोल करनासलो पत्नीक ह्या विशयान कांयच कळीत नासलें तो कायलें करता कितले ताचे कडेन पयशे आहात कसली प्रॉपर्टी आहा कितलो बिजनस आसा आनी कितले एसेट्स आहात कांय ताका कितली आस्त बदीक बायले गोतूच नासलें ती दीस येताना तिका बेवंक सुरू जालें तो लग्न मडीत की म्हजें लग्न ब्रेकअप जायत की म्हजें लग्ना जिवीत ब्रेकअप जायत की लग्ना जिवीत मडीत की म्हळ्यार तिका कठीण येवंक सुरू जालें बेवंक सुरू जालें हांव कितें करूं देवा हांव कितें करूं तूं म्हाका सोडी जाल्यार डिवोर्स करी जाल्यार लग्ना जिवीत मडीत जाल्यार ह्या दोगां भुरग्यां कडून हांवें कितें करचें म्हणून अशें जालें पयलें तिका इतलीं वर्सां बघनासलें आतां तो सगळो तो ताका न्हवऱ्याक चड आनी चड बेवंक सुरू जाला फायनान्शियल कंट्रोलाचें घाल म्हण ताका बेवंक सुरू जाला देखून एका ताचें एका कळ्ळें कालें म्हजो न्हवरो म्हजे तावन पयशे येता तो भायर वचून उलयता कालें मोबायलार बसता म्हाजे कडेन कांय शेअर करिना आमी ती बेवंक सुरू जालें लग्ना जिवीत म्हणटा गे म्हण अशें आसतना पयलें ताच्या न्हवऱ्याचें कालें लेटर आयलें जाल्यार ताणें सांगलें ही पुरा ह्या बॉक्सांत घाल म्हणून बॉक्स लॉक केल्लो ताणें वयतान घाल्यार जालें म्हणून एक दीस तो पोस्टमॅन येता आनी बँकाचें लेटर घालता आनी चलता ही पयले फावटी न्हवऱ्याचें उक्तें करचें हें कालें केलां पळय म्हणून उक्तें करून पळयतना बँकाचें स्टेटमेंट आयलां कितले एसेट्स आहात ताचे कडेन करोडांनी पयशे आहात मेच्योर जाल्यात म्हण येता कितले करोडांनी पयशे थंय हांगा आसले पयशे बँकाचे परत स्टेटमेंट आहा आनी कितल्यो करोडांनी आहात तर इतलो पयसो आसून तो काले भियेता कालो तो एक मोण करता म्हण ही चिंता त्या डॉक्टर सांगता एकच बेंक घालें म्हळ्यार हांव फायनान्शियल फेलियर जाता कोण हर एक दिसा बें तो बुडलो वो बुडलो हांव कांय बुडता कोणा हे पयशे परस चलता फायनान्शियल फियर देखून बायले कितले आले इतले बुडले म्हणून बायले कळोवन जो म्हणून बायले कडेन पयशा विशयान सांगनासलो म्हजे खंय थांतू घाल्ले पयशे बुडतात कोणा हांगा घाल्ले पयशे बुडतात कोणा बायले कळोवन जो बुडल्यार वचून दी म्हणून हर एक दिसा कळबळे देख हाका बेंक कितें म्हळ्यार बायल कंट्रोल करीत कोणा हे पयशांनी परत बायल कंट्रोल करीत कोणा म्हण आनी एक बेंक जेजूच्या नांवान तें बेंक तुवें काडीचें लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 10 सांगता तुका अधिकार दिला देवान अधिकार दिला तुका ऑथॉरिटी दिल्या अधिकार दिला तो काल्याच्या विशयार अधिकार दिला तुका अधिकार दिला सर्पाच्या वयर अधिकार दिला तुका इच्छूच्या वयर
स्कॉर्पियन इच्छूच्या वयर सरपेंटाच्या वयर आनी एक व्हडलें खालें म्हळ्यार म्हाका इच्छू सोरपाचें तितलें पडोवन वचोना म्हाका चड पड म्हळ्यार देंवसाराच्या वयर दुस्माना विरोध तुका हांवें तुका जैत दिला म्हूण तुका अधिकार दिला ताका अधिकार म्हळ्यार एक धन्याक अधिकार कामागारा काडूंक दोडोवंक तशें देंवसाराचे वयर म्हाका अधिकार दिला देवान म्हूण हें हांव घडये घडये नियाळटा देवा तुवें म्हाका अधिकार दिला देंवसाराचे वयर म्हूण खंय देंवसाराच्या जाग्यार येताना देवान म्हाका अधिकार दिला म्हूण हांवें नियाळचें भितर काळजांत आनी देंवसार लागली हांगा येताना देवा तुवें म्हाका अधिकार दिलाय म्हणून लुकाच्या वांजेला दावाध्याय देखून मोगाच्या बाबयनो देवान तुजे लागीं तुका अधिकार दिला देखून कोणीय तुका कंट्रोल करिना तुका देंवसारा बरें तुका कंट्रोल करूंक जायना तुवें ताका कंट्रोल कर म्हूण सांगिसूय ताका तुका कंट्रोल करूंक जायना देवा लागीं तुजे फेलियर्स फिलिंग्स आनी पुरा देवा लागीं तुजें पातकान देवा लागीं समोर हाडिजे तुवें तो मोग करता तुका कृपा दिता आनी तुका दिता कृपा दिता तुका सांबाळटा देखून लिपय नाका तुजें कितें काळजान कळलें बें आसा लिपय नाका तें गुपीत दवरी नाका सिक्रेट दवरी नाका डोंट हायड डोंट कीप इट सिक्रेट काळोखांत रावं नाका देंवसाराक जाय काळोख मात्र देंवसाराक जाय गुपित्त काम करूं खंय एक देंवसार उगता आयलो आसा गुपित्त ताणें येवचें आनी करचें गुपित्त देखून देंवसारा जाय गुपित्त रावंक ताका काळोख जाय उजवाड नाका देखून तूं काळोखांतलो भायर ये ह्या बियाच्या काळोखांतलो भायर ये आनी धैर्याच्या उजवाडांत राव आनी खंयचें लिपय नाका देवाक भेटय तुज्या देवाक भेटय आनी जाता तितलें तुज्या पती तुजें कहलें बें आसा म्हण ताचे लागीं शेअर कर पत्नी लागीं शेअर कर आनी तुज्या पत्नीन त्या बाये तूं कितें कर तुज्या पती लागीं शेअर कर देवा लागीं शेअर कर पयलें देवा लागीं तूं वांटून घे देवा मुखार हाड आनी देव तुका बेसांव दिताना तूं बळवून जाताना न्हवऱ्या लागीं सांग हें म्हजें बें तूं म्हाका तुजेर बार घालूंक जाता गी ना गी तूं म्हाका बजरती दिता गी नाय गी तूं म्हाका क्लोज आसा गी या म्हजे लागीं शेअर करता गी या तूं म्हजे क्लोज जायना ताणे कडेन खंय क्लोज जाता गी म्हणल्यार म्हाका बें आसा म्हूण तूं शेअर कर ताच्या लागीं निदान एकतपटीनी पळोवन काडून संदर्भ पळोवन काडून शेअर केल्यार भारी बरें हें म्हजें बें म्हणून तो कली जाप दिता पळय तूं तिसरें खालें म्हळ्यार तुवें जबाबदारी घेवचें रेस्पॉन्सिबिलिटी तुज्या नडत्या कली कोल्याच्या वयर जबाबदारी काडचें तुजें बिहेवियर तुजें नाट्य तुज्या सालीचे वयर तुका जबाबदारी आसाचे आदावन पळय ताणें जबाबदारी काडून ताच्या सालीचेर ताच्या नडतेचेर ताणें जबाबदारी घेवना ताच्या बिहेवियराचेर जबाबदारी घेवना देवान ताका आदाव म्हण आपयताना तो लिपो रावल्लो गार्डनान लिपो रावल्लो हाडे लिपचें देवाचे गुणी देव येताना ताणें मुखार वचो जालें देवाच्या पांयांक पडत जालें म्हाका बक्षी आनी तें करिना म्हणा जालें भुमी वायकुटांत रावता तो लिपोवन गेलो आनी आपूण विणगो आसा म्हणून बगलें ताका विणगो आसा बगलें आनी तो खालें ताचें वळखून घेवच्या जगाच्या बदलाक तो दुरसालो येवेन आदावांक दुरसाली आनी आदाव येवेक दुरसालो ताणें जबाबदारी कोणेना वय हांवें सू केली वय म्हणली जबाबदारी ताणें काणें जाली तो येवेचेर बार्ग घालता ती सूक येवेचेर घालता पाताक येवेचेर घालता येवेचेर पाताक घालून तो देवाता लिपल्या वेळार ताका विणगो म्हणून बगलो जर तो देवाड वळखलो जाल्यार तो विणगो म्हणून ताका लज दिसती नाहली तो सोबीत म्हणून बगतालो ताका देखून म्हजे लागीं थोडे म्हणटात म्हजे लागीं इल्लेशे चिल्लर आसचे समस्या पाद म्हजे लागीं कांय ना हांव 85% म्हजें बरें आसा कांय तोंदरे ना एक 15% समाजचे आहात पाद ते व्हडले म्हणून हांव चिंतिना म्हणून ना ते 15 म्हजे लागीं आसले ते 15 चेंज करचे 100% ऑल रायट म्हणाजे 85% ऑल रायट फादर 15% समस्या ना तुवें 15% ते बदलूंक समस्या काडूंक प्रयत्न करचे चेंज करूंक पळयचे 100% सरको जायचे 100% ऑल रायट जायचे तुवें काय करचें तुवें रिपेंट म्हणटा जेजू जिनी बदलिया म्हणटा बदलावन हाडचे पाताक रडा म्हणजे म्हज्या पाताक रडाचे रिपेंटन्स म्हणटा आमी वय गॉड बिगिन्स टू हील युअर मॅरेज रिलेशनशीप जेजू तुजें लग्ना जिवीत गूण करूंक पळयता गूण करता तुजें लग्ना जिवीत देव गूण करता कांय बेज म्हणना देव तुजें खले गाय आसात तुजें रिलेशनशीप तुजो लग्ना संबंद देव गूण करता बळादीक करता सगळें देवाक भेटय तुज्या काळजान कितें तें भेटय ताका फातये तुजो गरजो तुजें जाय तें कळ्ळें तुका जाय तुजें वॉन्ट्स कितें तुजें दुखी कितें हें खंयचें लिपय नाका लिपोवच्या बदलाक गेट अलॉंग वीथ गॉड गेट अलॉंग देवा मुखार हाड आनी देवाक तें भेटय एक भेटोवणी जावन तें भेटय मोगाच्यान लग्ना जिवितांत लव मॅरेज जावन आमच्या लग्ना जिवितांत तो मोगाचो उजो फालवाता थोडे फावटी बें काल करता बें फालवयता शेळ्या पोंडान शेळ्या उदक त्या मोगाच्या उजार घालून तो मोगाचो उजो फालवांच्या बरी करता आतां तो मोगाचो परतो जळोवचो कसो मोगो परतून पेटोवच्या बरी करचो कसो कशें वारें घालून तो परतून पेटयतात फुगून आमी पेटयता म्हळ्यार उजो ल्हान जावन येताना तो परतून जळच्या बरी वरत्या मापान जळच्या बरी करचो कसो
बरी लग्नात जिनी आमी आपापीन जायना, लग्नात जिनी आपापी फुलोवन येना, आपापी ती जळना, लग्नाचे मोगाचो उजो लग्नात जिणयेंत मोगाचो उजो आपापीन जळना, आपापी ते परसळना, ती तुमी कशी बांदून हाडटात ताचेर वंदन हाडटा. तो मोगाचो बांद, मोगाचो उजो तो कसो तुमी जळयतात ताचेर वंदन आसा. तशें जाता, तुमी कशें जियेतात तसो तो मोगाचो उजो पेटोवंक सुरू जाता. बरो संबंद बांदून हाडूंक प्रयत्न करचे. आनी थोडे स्किल्स, नैपुण्यते म्हणटा, नैपुण्यते म्हळ्यार स्कील वय थोडे फावटी प्रयत्न करचे, ट्राय करचे, प्रयत्न करचे. आमी एफर्ट घालीचे, मस्त एफर्ट घालीचे, स्कील आसाचे. थोड्यांक बऱ्यो स्कील आसा, उलोवन आसोवन घरा मेळोवन मेतेर जावन ते स्किल्स तांचे. तांकां कशें करचें म्हूण गोत्ता. वय रांदे 1 लक्षण नवरो कणयलो रांदे आनी पुरा खातन दिली. ती घर पुसतना वो जणयलो आनी पुरा पुसता हाडलें. ताका गोत्ता कायलें करचें गे म्हणलें. ताका स्किल्स म्हणटात. लग्न जिवितान मोग हाडोवचो कसो गे म्हणून. देखून संबंद बांदून हाडूंक ते स्कील जायचे. मागीर जाणवाय जायचे, जाणवाय तकलेन जाणवाय जायचे, जाणवाय घाली जाय. देखून मोगाच्या न्हू बरे रिलेशनशीप, बरे संबंद बांदून हाडूंक तातूंत तूं कितलें गामान दिताय पळय, कितलें अटेन्शन दिताय तितलें बळ अदीक जाता रिलेशनशीप. तूं गामान दिनाय जाल्यार, एकामेकाक गामान दिनातल्यार रिलेशनशीप अस्कत जावन लाचार जावन येता. रिलेशनशीप मोट्टो घट्ट दट्ट आनी बळ अदीक जायचें जाल्यार गामान एटेन्शन दिचें. रिलेशनशिपाक मस्त एटेन्शन खाण येता. ताका एकच खालें म्हळ्यार आतां माड बरो जावन मस्त नाल्ल जावंक, मस्त माड बोंडे जावंक कायलें घालता, ताका मूड हीट घालीचें. आतां लग्ना जिविता हीट कालें गे म्हणून ताणें आमी सोदून काडलां. हीट कालें म्हळ्यार गामान दिचें, एकामेकाक एटेन्शन दिचें, गामान दिवचें. तूं खायलें करताय, कितें करताय ताचो हुस्को दाखयचें, ताचें तें हुस्को दाखयचें. ताका खाल्याची गरजा म्हणलें पळयचें आनी ते गरजां पावोवंक पळयचें. तूं खायलें आशेता ताच्या काळजान कित्याक तें बरें एकामेकाक पळयचें. वय बायलेचें न्हवऱ्यान बायलेचें ताचें एटेन्शन दिचें, गामान दिचें. ताका ल्हानशें कसलो विशय जाल्यार गामान दिचें. तिका खायलें गरज कितें ती आशेता तिचें आशे सोदून काडूंक तिचें एटेन्शन दिचें पडटा, मस्त एटेन्शन दिचें. एटेन्शन दिल्लें तितलें लग्ना जिवीत टायम दिल्ल्या बरी तूं मस्त एटेन्शन दिल्या बरी तें व्हड. दुसरें जावन आसा तूं कितलो टायम दिताय लग्ना जिविताक, तुज्या पत्नीक कितलो टायम दिताय तितलो लग्नाचो बांद घट जाता. तुज्या न्हवऱ्याक कितलो टायम दिताय तितलें तुज्या लग्नाचें जिवीत घट बांदून येता. खंयी वचना तो एटेन्शन दिता, तुका रेस्पेक्ट मेळटा, मान मेळटा, ती कंट्रोल करना, कांय करना. तुवें गामान दिल्ल्या वेळार, एटेन्शन दिल्ल्या वेळार, टायम दिल्ल्या वेळार. देखून टायम दिनातल्यार रस्क जाता. मोगाच्यान टायम दिनातल्यार तें सुकोवन येता. देखून तूं तुजें काजार जिवितांत न्हवरो व्हंकलेक व्हंकल वरेताक दिवची आस्त जावन आसा, व्हडलें गिफ्ट, व्हडली आस्त बदीक जावन आसा. तुमी दिवचो टायम आनी एटेन्शन, गामान आनी वेळ, एटेन्शन आनी टायम कितलो तुमी एकामेकाक दितात पळय. न्हवऱ्याक व्हंकलेन टायम दिचेत. न्हवरो खायन गेलो, कितें घालें, कितें पुरा ताका टायम दिचें. तो इलेक्शन ताच्या सांगाता बसून प्रयत्न करचें. ताच्या विशयान मतीन तें आटयचें, तुज्या मतीन तें न्हवऱ्याच्या विशयांत आसाचें. तितलें एटेन्शन दिल्यार तुमचें लग्ना जिवीत तितलें घट जाता. वय तें खंय तितलें एटेन्शन दिता. देखून पयलें पळयात तशें तो न्हवऱ्यान व्हंकलेक ताणें टायम दिचें, ताणें एटेन्शन दिचें. तें 2 दिल्यार जालें. पळय तुमी कसो आमी विचारचें तुमचो मोग कसो जालो, कसो लव सुरू जालो गे म्हण थोडे फावटी हांव जाणा जावच्या खातीर थोडे सावरकर कसो सुरू जाल्लो काल परत दितयल्यार तुमी इतलो घट मोग कितें गे. थोड्यांक मात तांचो कठीण मोग आसता. तांचे कडेन विचारचें पयलीं आमी फुलां दिलीं पात्र, हांवें ताका गुलाब दिलो, ताणें म्हाका गुलाब दिलो, फुलां दिलीं. मागीर हांव ताका मेसेज धाडटालो म्हणालो तो भुरगो. हांव ताका मेसेज धाडटालो, तें म्हाका मेसेज धाडटालो. व्हेरी इनसंट बोथ. बऱ्या कामार इंजिनियरींग, बऱ्या कामार आसात, बरो सांबाळ आसा. हांव ताका मेसेज करतालें, तें म्हाका मेसेज करतालें, लवली मेसेज धाडटले आमी म्हणून. मागीर तिसरें हांव फोनार सांजेचें 1 वर उलयतालो ताचे कडेन, 1 वर 45 मिनिट्स उलयतालो. ते म्हजे कडेन वरा फाटल्यान उलयताले. हांवें टायम दिलो, वरा फाटल्यान 1 घंटो. मेसेज्यो हांवें मेसेज कशें हांवें कितें जेवलें कितें म्हणलें मेसेज्यो हांवें तें एटेन्शन फुलान दिवचें, हांवें एटेन्शन दितलें. हे टायम फुलान दिवचें, मेसेज्यो धाडच्यो, उलोवचें म्हळ्यार टायम दिवचें आनी एटेन्शन दिवचें, गामान दिवचो, वेळ दिवचो एकामेकाक. देखून आतां तुजें एटेन्शन गामान दुसऱ्या कडेन शिफ्ट जालां काजर जाल्ल्या उपरांत. आतां ती तितल्या पयल्या बरी 2 वर्सां आमच्या बरी नात. आतां झगड्यां पडटात म्हणून आवय बापाय आमचे कडेन सांगता इतलीं बरीं भुरगीं, आवय बापाय बरीं, दोनूय कुटुंबां मस्त बरीं. आतां ताचें काल जालें म्हळ्यार ताणें
शिफ्ट जालें तांचें एटेन्शन गामान टायम एकामेका दिवचो आतां शिफ्ट जावन दुसऱ्या कडेन गेला तांणी काल्या कडेन गेला एक काम तांकां काम कॅरियर म्हणटात उठल्या बसला कॅरियर बांदता वयर हेजें कॅरियर प्रमोशन अशें कॅरियर म्हणटात करियर म्हणटात आनी काम मागीर तांकां भुरगें आसा भुरग्याचें जतन म्हणटात भुरग्याचें जतन थोड्यांक दोगां भुरगीं आनी पतीनीक ना हॉबी ताका स्पोर्ट्साकूच येत हाका हाचे हॉबी थोडे गेम्स आहात हाचे फ्रेंड्स आवडटा आनी बूक वाचचे आनी पुरा हॉबीज स्पोर्ट्स हाका बूक वाचचे आनी काले हाची हॉबी भुरग्यांचें जतन काडूनचें पतीक टायम ना गामान ना पत्नीक टायम ना गामान ना एकामेका दिनात तर गामान नासल्यार टायम नासल्यार तें केंद्र न्ही जाल्यार तें खंय लग्न जिवीत काल जाता अस्कर जाता आमी शिफ्ट करता गामान आनी टायमाने कडेन पूण तूं तें गामान दुसरे कडेन शिफ्ट करतना तुवें टेंशन दिता फाटीं तुवें आतां गामान आनी टायम परतून तुवें फाटीं हाडिना जाल्यार लग्ना जिवीत तेंकां हालोवंक सुरू जाता हालता दलता तें अस्कर जाता तें येता सुरयता मागीर गामान एटेन्शन अस्कत करचें जावन आसा कहलें गामान अस्कत करता टायम काले आमचो दिनांतल्या बरी करता गामान दिनांतल्या बरी कोण करता आमकां इल्लोसो टायम दिवच्या बरी इल्लो गामान दिवच्या बरी कोण करता तें कोण करता म्हळ्यार गामान उणें करचें जावन आसा एक काल्यांक म्हळ्यार अस्कत करचें जावन आसा तेंकां अस्कत करचें विशय जाला आयकोवचें लिसनींग ना आमी आयकोवचें एकामेक आयकना ताणें सांगतना हांव चिडटां आनी हाचें आलें म्हणून चिंता तशें आयकोंक आमी तयार ना आज आयकल्यार आतां आयकल्यार तें आयकोंक कितलें बरें गर्व प्रायड तें सांगलें तें सांगता म्हाका गोत्ता तें काल सांगता तें सांगतना खंय तेशीन येचें तेशीन कालेंग फोणार दुसऱ्या कडेन उलोवचें तें सांगता कालेंगे म्हणून गरजेचें वो खंय सांगता आनी हाच्या वर्सां 2 वर्सां जावन आयकोन म्हाका गोत्ता हें कालें सांगता म्हणून हें कालें सांगता म्हणून पयल्यान कळीत आसा म्हणून देखून ताणें सांगच्या पयलें हें आयकोन पुरो जाला हाचें सांगलें तें सांगचें म्हणून गर्व प्रायड हें प्रायड आमचें मोग तेन्ना मोग पयस करता मोग लागीं येना देखून जेम्साच्या पत्रांत देवाचे उतार सांगता देवाचें जेम्स पत्र अध्याय 1:19 श्लोक वो भारी मोगाळ कणकणीचे व्हंकले न्हवऱ्यान खंय बागलार बरोवन घाल्यार बरो थोडीं बरोवन घालतात हांव सांगता थोडे फाटी बरोवन दिता वय जेम्स पयलीं आमी स्टिक्कारां केल्ली हाची आयकोंक प्रधान जा उलोवंक निदान उलोवंक उणें कर आयकोंक चड कर देवाचे उतार सांगता पळय त्या कालार आयकोंक प्रधान कर उलोवंक उणें कर आनी एंगर स्लो कर म्हणून राग म्हणलो येवन नजो लग्ना जिवितान म्हणून मोग परत्यान झाडां जाय जाल्यार एटेन्शन दिल्यार मात्र खाजार वाडटा खाजार ग्रो टुगेदर जाता आनी बरें कुटाम बांदतात भुरग्यांक बांदतात बरें कॅरियर बांदतात एटेन्शन दिल्ल्या वेळार टायम दिल्ल्या वेळार त्या जाल्यार कलेन बें तुमचे हातान पयस येता कसलें बें आसल्यार पयस येता टायम दिजे एटेन्शन दिजे तुमचें लग्ना जिवीत लव मॅरेज रियली फूल ऑफ लव जाता तुमचें हर एक तुमी कुटाम बांदून हाडटात भुरग्यांक बांदून हाडटात बरें कॅरियर बांदून हाडटात बरें घराणें बांदून हाडटात सरेस्पर देव तुमकां एकामेका टायम दिवंक एकामेका गामान दिवंक एकामेका एटेन्शन दिवंक सगळ्या काळजाचें कंट्रोल करता म्हणलें बें आनी बारीक म्हाका हो पळयता गी ना गी म्हणलें बें सगळें बें पयस करन बऱ्या तरान कुटाम बांदून हाडूंक सरेस्पर देव तुमकां कृपा दिवन दी आमेन.